इतर दीस इब्रामपूर गांवांत मटकर कुटुंबीय जे आसा, मोठे कुटुंब ते 6 फॅमिलीज एका जातून घरान रावणाऱ्यो आणि तांचे जवळ जवळ एक 50 लोक तांचे घर जे आसा ते कोसळ्ळें आणि भरपूर माती त्या घरान ढिगारो जो आसा तो जमा जालो। हांगा आसपास घरां आशिल्ल्यामुळे JCB बी हाडणें कठीण हांगा आणि ताज्यामुळे कार्यकर्ते येवनूच माती उसपाल्या शिवाय तांकां घरान रावंक मेळचें ना। आतां दिसता अशें की माती आनी ताज्या नुकसानीचो हे जो अंदाज जर घेतलो जाल्यार चतुर्थी सुद्दां तांकां सारकी करूंक मेळची ना, अशा पद्दतीचो एकूण रागरंग आसा। आणि आज सकाळच्यान येवन तांच्यांनी सुमारे 100 ट्रक भरून माती त्या व्हडल्या घराचो ढिगारो हो आसा हांगा, तर तातूंतले सादारण 30 ट्रक तांणी आतां वेगवेगळ्या ठिकाणी जागो जे दाखयले पळय त्या ठिकाणी काडून हें केलें। सामान सगळें काडलें गेलां, थोडें सामान तांणी काडलें, पण पाणी भरल्यामुळे आनी काही अशक्य जालें। जीव वाचवणें हेच गरजेचें अशें आशिल्ल्यान ते वेगळ्या ठिकाणी गेले सगळे, त्यामुळे सामानूय काडलें गेलां मुल्यवान अशें जालां। तर तें पयलीं उस्कून काडप तो भाग जो आसा असो सगळ्यांनी चालू केला। आज दीसभर काम सगळे जाण कार्यकर्ते जे आसा ते करतले। हो आज जो हें आसा काम ह्या सगळ्यांचें तो गेल्या आयतारच्यान सुरू जालें। दोडामार्ग तालुका जो आसा त्या दोडामार्ग तालुक्यान सुद्दां जबरदस्त नुकसान जालें। म्हणजे हांगा आमकां लक्ष दिवपा सारकिलें एक साळ, रेवोडा आणि इब्रामपूर अश्यो 3 जागो ज्यो आसा त्यो आमकां आशिल्ल्यो। हांगा गरज दिसली आमकां आज, कित्याक करपा सारकें भरपूर आसा, त्यामुळे इब्रामपुरान सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केलें। गोवा सुरक्षा मंचाचे आमी बेसिकली भारत माता की जयचे सगळे स्वयंसेवक पदाधिकारी हे प्रवीणजी नेसवण करपी, पण हांगा गोवा सुरक्षा मंच बी म्हणून आमी जमा जावंक ना। आमी भारत माता की जय संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणून हांगा जमा जाले। सरकारान कांय करूंक ना। आमी रिपोर्ट जो दिल्लो न्ही वस्तुनिश्ठ, म्हणजे भायर पाटली घेवन बसणारेचें नुकसान, ते दुकानदारांचें नुकसान, गरिबांच्या घरांचे मातयेच्या घरांचें नुकसान, हें सगळें सरकाराक दिवन सुद्दां सरकारान तांकां नुसतो टिको लावपाचें काम केलें। हें म्हाका हें खबर आसा तातूंतल्यान। म्हणजे गरीबाक 50,000 नुकसान जर जालें जाल्यार 40,000 तरी ताका मेळूंक जाय। श्रीमंताक 10 लाख नुकसान जर जालें जाल्यार ताका 10,000 रुपया दिले चलतात तुमी, कित्याक ताज्या गाठीक बाकीचो पयसो आसा। आणि ह्या हातूंतल्यान जांचेर आपत्ती आयल्या पळय तांची घरां जर हें मातयेचें, तरी मिळकतीची साधनां ही गांवांत खूब कमी असतात, त्यामुळे फटको मोठ्या प्रमाणे जर पडला हो 10 कोटीचो आणि 20 कोटीचो न्हय, साधारणपणे एक सगळें क्युमुलेटिव्ह नुकसान गोंयांतलें जें जालां तें 50 कोटी रुपयांचें नुकसान जालां अशें आमचो एसेसमेंट जो आसा तो आमकां सांगता। आमचे कार्यकर्ते एसेसमेंट काडूंक लागले खंयचो आमी सरकाराक दितले, ते सरकार मानतलो किंवा न करतलो इज अ डिफरंट मॅटर, पण आमची मागणी सरकार कडेन अशें आसा, चवथी पयलीं तांकां कॅश दिवंक जाय आणि सबस्टान्शियल अमावंट तांची चवथीक साजरी करपाक तांकां मेळपाक जाय। हाज्या खातीर ददात ह्या लोकांक भासपाक जायना, म्हणून सरकारान हें त्वरीत करचें आणि मागीर सर्वे करता आसतना जबाबदार लोकांक धाडचे, NGOची मदत घेवची। सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आमचो विश्वास ना। सरकारी अधिकारी आपल्या बापायचो फांत जणू काय वाटला तशें करतात। सरकारची तिजोरी म्हणजे जणू काय मंत्र्यांची तिजोरी असो आव हाडटात ते। गरिबांची दुःखां जांकां समजतात अशे NGOs आसा तांची मदत घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता सरकारान, जाल्यार ही आपत्ती जी आसा ही थोडीशी सुसह्य लोकांक जावंक शकता।